नमस्कार समेस्तांक परत एक पोटी या नव्या ब्लॉगाक तुमकां मोगाचो येवकार मागता. आज आमी केरेकट्ट्यांच्या सांत आंतोनीच्या पुणशेताक वेते आसा आनी थंयसर एक दोन संगती विशेष करून तुमकां सांगूंक आसात. देखून येया आमच्या सांगाता थोडो वेळ केरेकट्ट्यांत आमी भोंवया. ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿ ಜಗವನ್ನೇ ಸೆಳೆದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ನೀ ಕರೆದೆ. ಪಾವಾಡ ಪುರುಷ ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರೇ ನಮನ ನಮನ ನಿಮಗೆ ನಮನ. ಪಾವಾಡ ಪುರುಷ ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರೇ ನಮನ ನಮನ ನಿಮಗೆ ನಮನ. आमी आमचे पयण काटकेरेतावन केरेकट्टे, कोटेश्वरातावन केरेकट्टे म्हणजे कोटेश्वरातावन सुरू करून सिद्धापुराच्या वाटेन जावन आमी आतां केरेकट्टे पावलो. हे आसा तुमी पळयत आसात केरेकट्टेचें पुणशेत. ही बैली सुबाय तुमकां आतां पळोवंक मेळटा आनी फुडें जायत्यो गजाली आमी काडूंक आसात. प्रत्येक जावन दोन संगती आमी वेदळूस तुमकां उडास केलो. दोन संगती, एक विशेष दोन संगती ह्या जाग्यार आसात. भोवशा तुमी जायते फावटी हांगा आयल्यात, मागणें केलां, बिसान वांटो घेतला, कितेंय जावं दी, पूण ह्यो दोन संगती थोड्यांनी मिस केल्यात. त्यो तांणी पारखून पळोवंक नात. देखून ह्यो दोन संगती तुमच्या मुखार आज आमी दवरता. It is said that more than 300 years ago, in the remote village of Kerekatty, a farmer, while ploughing his fields, found a small wooden statue of Saint Anthony. Though he and the local people were non-Christians, they began to venerate this statue. Saint Josephus visited this place in 1684 and placed a statue in a new thatched hut for public veneration. Thus started the devotion to Saint Anthony at Kerekatty. Many people, especially commuters, cart and vehicle drivers, began to visit the shrine to pray and to pay their tributes to Saint Anthony. The quiet devotion that started almost 3 centuries ago continues even now with steady flow of devotees. In the last 50 years, there has been much increase in the number of devotees visiting Kerekatty. In 1940-41, the late Bishop Victor Fernandez permitted to put up a modest structure for a shrine for the statue of Saint Anthony. He also entrusted the shrine to the care of Reverend Father Aloysius Rosario, the parish priest of Bastur. Later, Bishop Basil S. D'Souza took keen interest in renewing the shrine. In 1977, he commissioned the heaving of a rock statue of Saint Anthony by a local stone sculptor. It was erected facing the road and the shrine. The successive parish priests of Basru
along with the shrine committee, have worked for the improvement of this shrine and provided better facilities for the pilgrims. रस्त्याक फोड करनासचें पोन शेत आमी पळयलें. ह्या पोन शेताची वयली सबाय पळयता आसतना भितर एक तरास थंयसर ह्या पोन शेताची हिस्ट्री बरोवन गेल्या आनी हाच्या विशयांत आमी येदोळस आयकलें. आनी आतां आमी भितर वता आसतना आमकां मेळ्ळो ह्या पोन शेताचो रेक्टर मानादी बाप सुनील वेगस. ह्या थोड्या वर्सां तावन आतां वावर दिवन आसात ते. आनी खंडीत जावन तांचे लागीं एक विशय म्हाका विचारूंक आसलो. कित्याक हांगासरच्या धाकट्या कोपेलांत एक रेलीक आसा, ती सांत आंतोनीची रेलीक. ती खंयच्या वर्गाची रेलीक, त्या रेलिके फाटल्यान कितें बरेंपण मेळ्ळां ह्या विशयांत आमी थोडी जाणवाय तांचे लागीं विचारूंक आसा. या तांकां मेळया आनी तांचे लागींच विचारया ही रेलीक कितें आनी हाचे फाटली काणी कितें. हांगासर तुमचे मुखार सांत आंतोनीची रेलीक आसा. ही पयल्या वर्गाची रेलीक म्हणजे ताच्याच कुडीच्या मासाचो भाग हांगासर दवरलेलो आसा. रेलीक आमकां भावार्थ्यांक एक वर्ती संगत जेजूचें पवित्रपण इतलें आसलें गी ताचें पवित्रपण त्या पवित्रपणाची सकत ताच्या वस्तुरांतावन भायर वेतेली आनी देखून जेजूचें वस्तूर आपडलेल्या फरा पिडेस्त बरें जातेलें. दमदतांची कृत्यां पुस्तकांत आमी पळयता सा पेद्रूक तुवाले ताच्या आंगार लागून पिडेस्तांक तांच्या घरा आसलेल्या पिडेस्तांक आपडलेल्या वेळार ह्या त्या वस्तुरांत तांकां तें वस्तू तांकां लागलेल्या वेळार तांची पिडा बरी जातेली. कित्याक सा पेद्रूचें पवित्रपण तितलें सकत आनी एकल्याक पाशार करूंक सकतात आसलें. आनी हांगासर आसा सांत आंतोनीची रेलीक, सांत आंतोनीचे कुडीचो तो भाग. सांत आंतोनीचें पवित्रपण इतलें गी तो जिवंत आसतनाच जायतीं असर्यां ताचे तावन जाल्लीं. ताच्या मागणाच्या प्रभावान मनशांच्या जिवितांत व्हड असर्यां जातात. आनी हांगासर आसलेले हे रेलिके मुखांतरी जायत्या जाणांक बरेंपण जाता. कित्याक म्हळ्यार ही रेलीक ताच्या कुडीचो भाग आनी हे रेलिकेक सांत आंतोनीचें पवित्रपण त्या पवित्रपणाची सकत आमचे थंय हाडची शती आसा. हांगासर तुमी पळयतात सांत आंतोनीची फातरान कांतलेली एक इमास. हांगाच्याच भरपूर जाग्यार मेळिल्ल्या ह्या फातरांत कांतलेली इमास हांगाच्याच लागशिल्ल्या बसरूर फ्रिगजीच्या मिस्टर जोसेफ कोता ताच्या हातांनी ही इमास कांतायल्ली. बिशप बेझिल डिसोजा ताणें हें काम पळयल्लें आनी वर्साक एक फावटी ह्या इमाजेक वयतावन त्या भोंवतून अभिशेक करतात. ही इमाज सदां 11 फीटाच्या हायटर आसा आनी हें पेडस्टल पळयल्यार सदां 13 फीटाच्या हायटर आसा. पळोवंक भोव सोबी दिसता आनी सांत आंतोनीची इमाज पळयतना हांगा लोक ही इमाज पळोवन मोगूंक आनी येतात. आनी ह्या इमाजे फाटल्यान सांत आंतोनीन केल्ल्या 13 आसऱ्यांचो लान्स विवर तशेंच एक रेलिका बरी वणटीर कांतयल्या आमी पळयता. भोव सोबीत आसा पळोवंक. हांगा बसयल्ली खंडीत सांत आंतोनीच्या जिणेची कथा आनी ताणें केल्ल्या आसऱ्या विशयान खंडीत शिकतात. हांगासर सांत आंतोनीची ल्हानशी 10 इंचाची तुमी एक इमाज पळयतात. सदां 400 वर्सां आदीं हांगा क्रिस्तांवपणाचे कांयच हाजीरपण नासल्या वेळार एकलो रैत आपल्या गाद्यांत वसतना ताका ही इमाज मेळिल्ली. ही इमाज कोणाची म्हूण ताका गुर्त नासल्यार हांगाच्या लोकांनी त्या इमाजेक पळोवन त्या इमाजेक मान दिवंक ताणें सुरू केलें. त्या वेळार लागशिल्ल्या आसल्या कुंदापूर फिरगयेच्या याजकान ही इमाज व्हेली. पूण दुसऱ्या दिसा त्या याजकान पळयतना ती इमाज ताच्या कुडान नासली. ते परत्यान ती इमाज हांगास फाटीं आसली. देखून हांगास सुरू जालें देवासांव. थोड्या वर्सां उपरांत
आमचो सांजू जेवास ह्या गांवाक येताना ही मास आंतोनीची म्हूण ताका कळीत जालें आनी ताणें ही मास ह्याच केरेकट्टेच्या धाकटुल्या एका हळ्ळेंत ताणें प्रतिश्ठापन केल्या. 400 वर्सां आदीं मेळिल्ली ही मास आजुनूय लोकांक तशें आपूण हाडटा. तर म्हाका चनो 2 अपुरबायच्यो संगती तुमी आयकलो. केरेकट्ट्यांत कितें विशेश आसा म्हळ्यार ह्यो 2 संगती आसात. एक केरेकट्ट्यांत 400 वर्सां आदली रुकाडाची आजापाची इमाज आसा आनी सांगातच भितर एक रेलीक आसा. ह्यो दोनूय संगती ह्या जाग्याक भोव विशेश. आनी एक पोटी तुमी ह्या जाग्याक येता आसतना खंडीत जावन ह्या दोनूय संगतीक ध्यान दिया. इतल्यार आयची काणी आमी हांगासर संपयता. देव बरें करूं. येदोळ आमचो ब्लॉग पळयल्ल्याक हो ब्लॉग शेअर करा आनी तशेंच यूट्यूब चॅनलाक आमकां सबस्क्रायब करा. आनी एक नव्या स्टोरी सांगाता तुमच्या मुखार आनी एक फावटी येता. देव बरें करूं. Thank you for watching. Now please share this video to your close friend, subscribe to our channel and get every update instantly.